नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. देशांत संविधान लागू करून आयज 75 वर्सां पुराय जावपाचे फाटभुंयेर आयज देशभर संविधान दीस मनयलो. केलें संबोधन. गोंयांत राज्यस्तरीय कार्यावळींत आपले हक्क आनी जापसालदारकेची नागरिकांनी जाणीव करून घेवपाचें मुखेलमंत्र्यांनी केलें आवाहन. महाराष्ट्रांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी दिलो पदाचो राजिनामो. नवो मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेयसर एकनाथ शिंदे आसतले कार्यवाहू मुख्यमंत्री. बांगलादेशांत अटकेत आशिल्ले इस्कॉनचे चिन्मय प्रभू हांचे सुटके खातीर निदर्शनां. चिन्मय प्रभू हांकां 25 नोव्हेंबराक जाल्ली अटक. मुंबईत जाल्ल्या 26/11 आतंकवादी हल्ल्यात शहीद जाल्ल्या हुतात्म्यांक आनी नागरिकांक देशान ओपली आर्गां. पळोवया खबरो विस्तारान. आयज संविधान दीस. आयच्या दिसा 1949 देशांत संविधान लागू केल्ले. ताका आयज 75 वर्सां पुराय जातात. त्या दिसा सावन आयचो दीस संविधान दीस म्हूण मनयतात. संविधान दिसा निमतान आयज संसदेंत खासा कार्यावळीचें आयोजन जाल्लें. तातूंत राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री तशेंच हेर अधिकारी वांटेकार जाल्ले. संविधान दिसा निमतान आयज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी स्मारक नाणे आनी डाक तिकीट जारी केलें. मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ ग्लिम्स आनी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अँड इट्स ग्लोरियस जर्नी अशा 2 पुस्तकांचें विमोचन जालें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचें ह्या वेळार उलोवप जालें. आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी. 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था. उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था. हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है. ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया. बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है. संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है. संविधान दिसाच्या कार्यावळीचो एक भाग म्हण आयज सर्वोच्च न्यायालयान आयोजीत कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वांटो घेतलो. प्रशासनीक भवन वाठारांत ही कार्यावळ आयोजीत जाल्ली. भारतीय न्यायपालिकेच्या वर्सुकी नियाळ प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जारी जालो. ह्या कार्यावळीक सीजी सयत सर्वोच्च न्यायालयाचे हेर न्यायाधीश वांटेकार जाल्ले. भारतीय संविधानाची 75 वर्सां मनोवपी राज्यस्तरीय कार्यावळ आयज गोंय विद्यापीठ आनी उच्च शिक्षण संचालनालय हांच्या जोडपालवान आयोजीत जाली. ह्या कार्यावळीक खासा सोयरे म्हूण मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल वांटेकार जाल्ले. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच न्याय आनी विधिमंडळ वेव्हार मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम आनी हेर मानेस्ते हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय हें समान नागरी कायदो आपणावपी पयलें राज्य आसा आनी उदरगतींत सगळ्यांत मुखार आशिल्लें राज्य थरलां हाचो आमकां अभिमान आसा अशें सांगलें. संविधानान नमूद केल्ल्या हक्क आनी जापसालदारकीचेर बारकायेन पालन करपाचें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी केलें. डेमोक्रेसी आमकां जर समजना आनी कशा पद्दतीन आमी फॉलो करप हे जर आमी समजले ना जाल्यार सातत्यान आमची स्थिती म्हणजे अशी जावपाक शकता एक दीस केन्ना तरी बांगलादेश आनी पाकिस्तान ह्या देशा सारकी. आमी सातत्यान सगळे जाण आमचे रायट्स कितें हाज्या खातीर झगडटा, पण आमच्यो ड्युटीज कितें
हाज्या खातीर म्हाका दिसता कोणूच केन्ना ते वाचीना, ते पळयना आनी ते समजूनय घेयना. आमी जर पळयत जाल्यार गोंय थोडेशें वेगळें आनी कशा पद्दतीन आमी फॉलो करता हे जर पळयलें आसत जाल्यार युनिफॉर्म सिवील कोड हे फॉलो करपी गोंय हे देशांतलें पयलें राज्य आसा. आमी म्हणटा की सर्व धर्म समभावतेत जर वागले आसले जाल्यार कितें फरक पडटा. ज्या भारताच्या घटनेन आमकां सर्व धर्म समभावता युनिफॉर्म सिवील कोड, कॉमन सिवील कोड हो फॉलो करपाचो आमकां जर अधिकार दिला आसत जाल्यार प्रत्येकाक न्याय धर्मानुसार आनी जातीनुसार तो कित्याक. मागीर ह्या देशांत आमी युनिफॉर्म सिवील कोड कित्याक फॉलो करचो न्ही. ह्या देशांत वन नॅशन वन इलेक्शन कित्याक आसचें न्ही. हेजो विचार म्हाका दिसता युवा पिढीक करपाची गरज आसा. ह्या कार्यावळीचे खासा सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल हांणी गोंयच्या नागरिकां कडेन गोंयचो दर्यादेग वाठार नितळ दवरपा खातीर सहयोग करचो अशें आवाहन केलें. There may be a rule which imposes an obligation on an individual or authority and yet it may not be enforceable in a court of law and therefore not give rise to a corresponding enforceable right in another person. But it would still be a legal rule because it prescribes a norm of conduct to be followed by such individual or authority. The law may provide a mechanism for enforcement of this obligation, but the existence of the obligation does not depend upon the creation of such mechanism. The obligation exists prior to and independent of the mechanism of enforcement. A rule imposing an obligation or duty would not therefore cease to be a rule of law because there is no regular judicial or quasi-judicial machinery to enforce its command. Such a rule would exist despite of any problem relating to its enforcement. Otherwise, the conventions of the Constitution and even rules of international law would no longer be liable to be regarded as rules of law. खेळा आणि युवा वेव्हार मंत्री गोविंद गावडे हांणी खेळा वेव्हार संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या संविधान दीस कार्यावळींत वांटो घेतलो. भारतीय संविधान आपणायली म्हण ह्या कार्यावळींत हजर आशिल्ल्यांक मंत्र्यांनी सोपूत दिलो. उपरांत आझाद मैदान ते पणजे आंबेडकर उद्याना मेरेन आयोजीत पदयात्रेक 5वो बावटो दाखोवन सुरवात जाली. ह्या कार्यावळींत खेळा आणि युवा वेव्हार संचालक अरविंद खुटकर, एसएजीच्यो कार्यकारी संचालक डॉ गीता नागवेकर, संचालक कालिदास घाटवळ, एसएजीचे व्यवस्थापकीय संचालक केदार नाईक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मंत्री गोविंद गावडे हांणी तरणाट्यांक मार्गदर्शन केलें. Let us celebrate this a day by paying a great homage to the people best, the gift of democracy and the power of choice. आमचे आदरणीय अरविंद सरान आणि कॉमेंट सूत्रसंचालकान सांगिल्ले आसात आजचो दीस हो कितलो महत्वाचो आसा. आमी सदांच म्हणटात की प्रिमिएबल जे आसा ते कॉन्स्टिट्युशनाची फर्स्ट पेज जर आमी पळयली ताका आमी कोंकणीन किंवा मराठीन सरनामो असो म्हणटात. तातूंत भितर 5 शब्द आहा. दॅट इज जस्टीस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड द फ्रेटर्निटी. न्याय, स्वतंत्रता, समता आणि बंधुता. त्याचप्रमाणे आणि 2 शब्द 42nd अमेंडमेंट जे आशिल्ले तातूंत भितर 2 शब्द ऍड केले. त्या म्हणल्यारूच धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष म्हणल्यारूच सेक्युलर, आणि त्याचप्रमाणे समाजवाद. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाच्या कार्यालयान आयज संविधान दीस मनयलो. ह्या वेळार मानेस्तांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या प्रतिमेक फुलां घालून आर्गां ओंपलीं. उपरांत संविधानांतल्या प्रस्तावनेचें वाचन जालें. ह्या वेळार मुंबय उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश एम.एस. कर्णिक, न्यायाधीश वाल्मिकी मेनाझेस, न्यायाधीश निवेदिता प्रकाश मेहता तशेंच अॅटर्नी जनरल देविदास पांगम हाजीर आशिल्ले.
घेऊया एक लहानसं विसर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ डीडी नॅशनल पर. विसावपरंत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. एकनाथ शिंदे हांणी आयज मुंबयंतल्यान मुखेलमंत्री पदाचो राजिनामो दिलो. राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण हांणी तांकां कार्यवाहक मुखेलमंत्री म्हूण नेमले. मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हांचे सयत राजभवनात राज्यपालांची भेट घेतली. भारतीय जनता पार्टी, शिंदे शिवसेना गट, राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे अजित पवार हांच्या महायुतीन 288 पैकी 230 सुवाती मेळयल्यो. 132 सुवाती मेळोवन भाजप सगळ्यांत व्हडली पार्टी थारल्या. शिवसेनेक 57 जाल्यार अजित पवार हांच्या फुडारपणाखालच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसीक 41 सुवाती मेळ्ळ्यात. बांगलादेशांतल्या इस्कॉनचे चिन्मय प्रभू हांकां जाल्ल्या अटकेक लागून तांच्या समर्थकांनी तिडक उक्तायल्या. ढाका सावन कोलकाता मेरेन लोकांनी तांच्या सुटके खातीर निदर्शनां सुरू केल्यात. बांगलादेशाच्या एका संघटनेन तांच्या अटकेचो जामीन मंजूर करूंक नाशिल्ल्यान भाजपा विधेयकांनी कोलकातात निदर्शनां सुरू केल्यात. चिन्मय कृष्णदास प्रभू हांच्या सुटकेची मागणी केल्या. चिन्मय प्रभू हांकां 25 नोव्हेंबर दिसा ढाकाच्या शाहजलाल विमानतळावेल्यान अटक केल्ली. कि आतंकवाद से कोई संबंध हो ही नहीं सकता. यह तो ठीक है कि चिन्मय के इस्कॉन के मंदिर पे पिछले दिनों जो हमले हुए थे उसके विरोध में संपूर्ण हिंदू समाज को जागृत करना, उनको सड़क पर आकर के प्रदर्शन करवाने के लिए नेतृत्व करना, सरकार से ये मांग करना कि ये राजधर्म है कि वहाँ की माइनॉरिटीज का जीवन, संपत्ति, सम्मान सुरक्षित रहे, इसके लिए सब अधिकारियों से कहना, ये सब उन्होंने किया होगा. यह सब संविधान के अंतर्गत दिए गए अधिकारों में आता है. संभाल उत्तर प्रदेशात जाल्ल्या हिंसाचारात घुसपल्ल्यांचेर आतां मेरेन उत्तर प्रदेश पुलिसांनी 7 FIR नोंद केल्या, जातूंत पुलिसांचेर वार करपाच्या हेतान ही हिंसा घडोवन हाडिल्ल्याचें नमूद केलां. ह्या FIRांत पुलिसांक मारपाच्या हेतान तांचेर फातर मारप आनी हिंसा घडोवन हाडपाच्या उद्देशान थंय सुमार 700 ते 800 लोक जमा जाल्ले अशें नमूद केलां. ह्या प्रकरणांत एका आमदाराच्या चल्याचेर लेगीत FIR नोंद जाला. संभलचे समाजवादी पार्टीचे खासदार जियाउल रहमान वर्क आनी थळावे आमदार इक्बाल महमूद हांच्या चल्याचेर लेगीत FIR नोंद जाल्या. ह्या प्रकरणांत राजकीय पक्ष आपापले तरेन तपास करपाच्या हेतान थंय वचून नियाळ घेतात. अब आप हर जगह जाकर के कहोगे कि यहाँ की खुदाई करो, यहाँ की खुदाई करो. यहाँ एक दिन आप रिट दायर करते हो, सुबह को रिट दायर होती है, शाम तक सर्वे का ऑर्डर हो जाता है और 2 घंटे के अंदर सर्वे टीम तैयार हो जाती है. तो हो क्या रहा है भाई? ये हो क्या रहा है? पूरी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान लग रहा है. सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए. हम जाएंगे वहाँ पुलिस की ज्यादतियों को देखेंगे, वहाँ क्यों ये घटनाएं ऐसे हुई इसके बारे में भी विचार करेंगे.
जो नौजवान मारे गए हैं उनके परिवार वालों से मिलेंगे और उनसे भी हम पूछेंगे कि इस परिस्थिति का कारण क्या है। इतले मजगती संभाल वाठारांत परिस्थिती पूर्वपदाचेर येवपाक लागल्या आनी थळाव्यो शाळा सुरू जावपाचे आसात अशी माहिती संभालच्या पुलिसांनी दिल्या। सभी दुकानें खुली है, लोग आगमन सभी अच्छी है, सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, पूरी संभल अब शांति से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुंबईत जाल्ल्या 26/11 दहशतवादी हल्ल्याक आयज 16 वर्सां पुराय जाल्यात। ह्या हल्ल्यात शहीद जाल्ल्या पुलीस अधिकारी आनी नागरिकांक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आर्गां ओंपली। सगळे तरेच्या दहशतवादाक फुडो करपाक भारत कटिबद्ध आसा, हाचो पुनरुच्चार करपाचो हो दीस आसा अशें तांणी ह्या वेळार म्हळें। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी लेगीत आर्गां ओंपल्यात। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी अजित पवार हांणी मुंबय पुलीस आयुक्तालयाच्या वाठारांतल्या हुतात्मा पुलीस स्मारकाचेर वचून आर्गां ओंपली। अठराव्या सॅन फ्रांसिस झेवियर हांच्या अवशेष दर्शन कार्यावळीत वांटेकार जावपा खातीर वचपी भाविकांच्या सोयी खातीर कदंब महामंडळाच्या 5 बशींची वेवस्था केल्या। येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी बावटो दाखोवन ह्या बशींक सुरवात केली। ह्या वेळार कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेंकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। इतल्यो 30 बसी आमी स्पेशल केस म्हूण एक्सपोजिशना खातीर न्यू बसीज आमी ऑर्डर केल्ल्यो। तितल्यो 5 आतां येयल्ल्यो आसा, आजूच त्यो येयला म्हणजे काल त्यो पावला आनी आजूच येयला। तांकां आमी उद्घाटन करून चेअरमॅन म्हाजे बरोबर आसा, MD आसा, आमी सोमत्यो त्यो रुटार घालता। कित्याक एक्सपोजिशन जावन आसा एक इंटरनॅशनल इव्हेंट, हांव म्हणटा रिलिजियस इव्हेंट। सगळे जगांसून लोक जेन्ना हांगा येता आमी बरे भाशेन तांकां सगळे आसा गोंयान तें दाखोवपा जाय, इन्क्लुडींग बरें ट्रान्सपोर्टेशन। तेन्ना नवीन बसीस घालपाची आमची प्रयत्न जी चलताली ती आतां साकार जाली। हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे चेअरमॅना बाबुलास तुयेंकर, तशेंच कजवेकर, आमचे MD, कित्याक ह्यो ताबडतोब आमकां बस हाडपाचें काम तेणी केलें म्हणून, आनी आतां आमी रुटाकूय त्यो ताबडतोब घालता। घेवया एक ल्हानसो विसो। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। कृषी विज्ञान केंद्र मडगांवां 30 नोव्हेंबर आनी 1 डिसेंबर हे 2 दीस खरेदी आनी विक्री मेळावो आयोजीत करतले, जातूंत शेतकी उत्पन्न विक्री खातीर आनी खरेदी खातीर मांडटले। ही कार्यावळ शेतकी संचालनालय आयोजीत करतले अशी माहिती शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी खबराकारांक दिली। ह्या मेळाव्यांत सुमार 60 विक्री केंद्रां शेतकी उत्पन्न जशें तांदूळ, कड्डणां, भाजयो, फळां आनी हेर वस्तू शेतकार विक्रीक दवरतले। हो प्रोग्राम जाता आसतना आमचो प्रामुख्यान प्रयत्न आसा की ह्या प्रोग्रामाच्या अंडर, ह्या प्रोग्रामाच्या माध्यमांतल्यान आमचे बायर आनी सेलर हे दोगांय एक प्लॅटफॉर्माचेर येतले। आनी हे एक प्लॅटफॉर्माचेर येयल्ली कारणान जेन्ना बायर म्हणून जेन्ना आमी वता तेन्ना बायरांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली की जी सेलर कितें सेल करता तेजी क्वॉलिटी चॅक करप, तशेंच तांकां एक्सेस मेळटलो की एवेलेबिलिटी एखाद्या सेलरा कडेन कितली एवेलेबल आसतलें मटेरियल आनी तेजी
क्वॉलिटी कितें आसतली ही तांकां एसेस करपाक मेळटली. तशेंच बायर आनी सेलर हांचे भितर बिजनस टर्म्स जे पळय कितें आसा ते तांकां डिस्कस करपाक वाव मेळटलो. तशेंच सेलर जे आसा ते सेलराक स्टेक होल्डरा कडेन डिस्कशन करपाक तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. ते स्टेक होल्डरां भितर डिफरंट फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन आसतली, ह्या ऑर्गनायझेशना कडेन तांकां उलोवपाक मेळटलें. तशेंच सर्टिफायींग एजन्सीज आसता, ह्यो सर्टिफायींग एजन्सीसां कडेनय बी तांकां उलोवपाक मेळटलें, जेणे करून तांकां बिजनसाक मुखार तांकां बिजनस वाडोवपाक किंवा बिजनस करपाक तांकां बऱ्यापैकी वाव मेळटलो. गुन्यांव फाट्याच्या सायबर विभागान जुवारी नगरात एका बंगल्याचेर धाड घालून बनावट कॉल सेंटर उबारून एका म्हयन्यांत अमेरिकन नागरिकांची सुमार 1 कोटी रुपयांची फटवणूक करपी रॅकेट उक्ताडार हाडला. ह्या वेळार मयंक कौशिक, मास्टरमाइंड नितीन सहानी, आशिष वाजपेयी हांचे सयत 24 जाणांक अटक केल्या. गुन्यांव फाट्यान तांचे कडल्यान 26 लॅपटॉप, 26 मोबायल, 8 राउटर आनी हेर सामग्री जप्त केल्या. हे विशीं म्हायती दिवपा खातीर पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सोमार दीस पुलीस मुख्यालयांत पत्रकार परिशद घेतली. तांचे वांगडा सायबर विभाग अध्यक्ष राहुल गुप्ता आनी निरीक्षक दीपक पेडणेकर हाजीर आशिल्ले. स्ट्रेंथ लगभग डबल की है साइबर क्राइम में पिछले 3-4 दिन. पहले स्ट्रेंथ इसकी 26 होती थी, आज के टाइम में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्ट्रेंथ बढ़ा के 47 की गई है. और आने वाले दिनों में इसकी स्ट्रेंथ और फर्दर हम लोग बढ़ाएंगे ताकि हमारे ज़्यादा लोग इन्वेस्टिगेशन में और अवेयरनेस में काम कर सकें. दूसरा, सितंबर के महीने में एक बहुत ही बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था. साइबर क्राइम की जो ट्रेनिंग है गोवा पुलिस के लिए, उसमें MHA की जो टास्क फोर्स है I4C उसकी टीम आई थी. 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था. उसमें हमारे 800 लोगों को ट्रेन किया गया कि कैसे साइबर क्राइम से लड़ना है. उसके ऊपर इट वाज ए वेरी गुड प्रोग्राम और उससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट. इसके अलावा PI जो हमारे हैं और जो साइबर टीम है हर पुलिस स्टेशन पे संगठित की, और ऐसी जो पुलिस स्टेशन वाली साइबर टीम है और जो हमारे PI है पुलिस स्टेशन के, उनके लिए इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने कंडक्ट किया है. और एक जो मेजर इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, MHA की जो टास्क फोर्स है I4C, वहाँ पे हमने एक सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर परमानेंटली डिप्लॉय किया. दूरदर्शन केंद्र पणजी आनी गोंयचे फामाद फुटबॉलपटू ब्रह्मानंद शंखवाळकर हांच्या जिविताचेर आदारीत म्हायतीपट काल इफ्फीत प्रदर्शीत जालो. ह्या म्हायतीपटाची निर्मिती दूरदर्शनाचे साव्या नरोहना आनी उदय कामत हांणी केला. सोमारा आयोजीत खासा कार्यावळींत गोंय मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष डिलायला लोबो हांच्या हाजेरीत फेमसली फाउंड ॲट 15 ह्या म्हायतीपटाच्या पंगडाचो रेड कार्पेटाचेर भोवमान जालो. ह्या वेळार म्हायतीपटाचे निर्माते साव्या नरोहना, उदय कामत जांचेर हो म्हायतीपट आदारीत आसा ते पद्मश्री फुटबॉलपटू ब्रह्मानंद शंखवाळकर, दूरदर्शनाचे हेर वांगडी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात हो म्हायतीपट प्रदर्शीत जालो. ते विशीं निर्माते साव्या नरोहना हांणी खोस उक्तायली. डॉक्युमेंटरी इफ्फीन सिलेक्ट जाला म्हणून सारकी बीग मोमेंट म्हाका आनी म्हाजे टिमीक, कित्याक ते डॉक्युमेंटरी करपाक मोर दॅन 1.5 वर्स तरी लागले. पूण गिव्स बीग सॅटिस्फॅक्शन, कित्याक ब्रह्मानंद इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोयन्स दॅट हॅज एवर बीन बॉर्न. आनी तो जो 25 वर्सां ठेवला न्हू, तेणें गोंयांकूच न्हू पूण देशाक तेणें इतले फामाद केले वर्ल्ड ओवर. आनी ही वेंट ऑन टू कॅप्टन इंडिया, प्लेड फॉर 25 years. 4 व्हडले क्लबांक खेळलो तो, आमचे सावगांवकर, पनवेल, चिटल ब्रदर्स आनी एंडरसन मरीन. मागीर तेजे सगळे एफर्ट्साक लागून 1998 ताका सरकारान अर्जुन अवॉर्ड दिलो. आनी 2 वर्सां फाटीं आमकां सगळ्यांक ग्रेट सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें, तो पद्मश्री जालो. जांच्या जिविताचेर हो म्हायतीपट निर्मीत जाला ते फामाद फुटबॉलपटू पद्मश्री ब्रह्मानंद शंखवाळकर हांणी लेगीत खोस उक्तायली. खूब खोशी वाटता आयज सांगपाक म्हणल्यार की हांव केन्ना थोप नाशिल्लो, विचारूच नाशिल्लो मनान थंय पावतलें काय म्हणून. खेळत गेले, उमेदीन खेळत गेले संवसारान.
रायट फ्रॉम द बिगिनींग आतां पूण असो टायम आयलो सगळ्यांना ब्रॅकेट आसता अर्जून पुरस्कार आयले पद्मश्री आसता then Mr. direction will history study for 2-3 वर्षां झाली for this particular documentary, and finally he was successful in that. Delhi to has of the one birthday. सगळं टाइम असतं आमच्याकडे. त्या टायमाप्रमाणे हे झालं खूप मोठा वर्क दिसतं गेलं आहे. किती म्हणजे त्यातून जॉब म्हणणारे फ्री नसलेली म्हणजे but it has come. It's a destiny. I call it the destiny. 55वा आंतरराष्ट्रीय भारतीय चित्रपट महोत्सव गोंयांत सुरू आसा. इंडियन पॅनोरमा विभागान प्रादेशीक भाशेंतल्यान सिनेमाचें प्रदर्शन सुरू केलां आनी ह्या विभागान वट्ट 75 सिनेमा आसात. इफ्फीचो भाग आसपी इफ्फी फिल्म बाजाराचो आयज समारोप जालो. राष्ट्रीय सिनेमा विकास मंडळान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळींत फामाद निर्मात्यांनी सहनिर्माती सिनेमाची घोशणा केली. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मंचाचेर आदारीत सिनेमा खातीर फायद्याचें जावंक शकता हाचे विशीं चर्चासत्र दवरिल्लें. सिनेमा विश्व आनी कथानक हांचे मदली अनिश्चितता, मोग आनी भय अशा मानवी भावनांचेर आदारीत आसता आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचें काम अजून थंय पावना अशें शेखर कपूर हांणी सांगलें. पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 34.8°C आनी उण्यांत उणें तापमान 20.5°C इतलें नोंद जालां. निमाणे कडेन एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. देशांत संविधान लागू करून आयज 75 वर्सां पुराय जावपाचे फाटभुंयेर देशभर संविधान दीस मनयलो. संसदेच्या जोडबसकेक राष्ट्रपतींनी केलें संबोधन. गोंयांत राज्यस्तरीय कार्यावळींत आपले हक्क आनी जापसालदारकेची नागरिकांनी जाणीव करून घेवपाचें मुखेलमंत्र्यांनी केलें आवाहन. महाराष्ट्रांत मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी दिलो पदाचो राजिनामो. नवो मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेयसर एकनाथ शिंदे आसतले कार्यवाहू मुखेलमंत्री. बांगलादेशांत अटकेत आशिल्ले इस्कॉनचे चिन्मय प्रभू हांचेर सुटके खातीर निदर्शनां. चिन्मय प्रभू हांकां 25 नोव्हेंबराक जाल्ली अटक. मुंबईत जाल्ल्या 26/11 आतंकवादी हल्ल्यांत शहीद जाल्ल्या हुतात्म्यांक आनी नागरिकांक देशान ओंपली आयज आर्गां. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. Thank you.